गोय क्रीडा पत्रकार संघ आयोजित इंटरमिडिया क्रिकेट टुर्नामेंटाक गोमंतक क्रिकेट संघाक उपविजेतेपद फावो जालें. हेर पत्रकार संघाक अतितटीची लढत दीत गोमंतक क्रिकेट संघान फायनलींत प्रवेश मेळयलो. पूण तरुण भारत संघा कडल्यान तांकां 6 विकेटींनी हार खावची पडली. गोमंतकान टॉस जिखून पयलीं बॅटिंग करीत 84 धांवड्यांचें आव्हान तरुण भारता मुखार दवरिल्लें. पूण तरुण भारतान हें आव्हान बरी टक्कर दीत पार केलें. गोमंतकाचो विवेक कोरगांवकर हांकां मॅन ऑफ द मॅच परितोशीक फावो जालें. गोवा टेनिस बॉल असोसिएशनाच्या जोड पालवान गोवा क्रीडा पत्रकार संघान ही मॅच कांपाल ग्राउंडार घडोवन हाडिल्ली.